आडतची मस्त लोकांना आमगेला येऊन एक विषय सांगितलंस. त्यांनी ट्रॅफिक सिग्नल जंप केला या सीट बेल्ट घालनी या कारांतू लेकापशी चड जन वतसची म्हणून सांगून एक ट्रॅफिक चलन मेळचे आणि इतके रुपये तुम्ही भर का म्हणून सांगून एक मेसेज येवचे. या मागीर पळयतना कसं म्हणून कळली म्हळ्यार हे निज न्ही एक फेक चलन जन पेटत आसची म्हणून सांगून. आता फेक ट्रॅफिक चलन बडा कसले आणि हाजी विषय कितल्या गंभीर जावन आसा म्हणून आमकां सायबर सुरक्षाचे 30चे उपाख्यान म्हळ्यार 30th एपिसोडांत सांगतांची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हानी. डॉक्टर अनंत तुमकां हेच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्ते. या ट्रॅफिक चलन आमकां केन्नाय एक पोलीस म्हळ्यार भंय आमी केन्ना पोलिसा लागीं कितले दूर आसा तितले चांद म्हणून सगळे लोक लेखताची. तशें आसतना आतां तांणी पुरा डिजिटल मिडिया घालून पुरा तांणी मॉनिटर करता आसताची कोण खंय चुकी करताची म्हूण पळोवच्याक. आडताची मस्त लोकांनी सांगिल्लें आसा तांगे एक सिग्नल तांणी ब्रेक केल्ले म्हूण सांगून चलन आयले नातल्यार सीट बेल्ट घालनी म्हूण चलन आयले नातल्यार आमगे को पॅसेंजर आमगे लागीं कोण बसलागी तांणी सीट बेल्ट घालनी म्हूण सांगून एक चलन येवचें आनी आमी ताका दिवचें. या फेक म्हूण मागीर तुमी आमकां सांगून कळ्ळें. हाजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दितावे. फर्स्ट ऑफ ऑल या आन्सर करचे पयलीं फुडें म्हाका कशें एक सिच्युएशन जालें म्हणून हांव एक सांगता. आतां आमगेल्या देशांत तुमी खंयचे एक स्टुडंट जाल्यार वचून एक निमगेल्यार वॉट एज यू वॉन्ट टू ग्रो अप टू म्हळ्यार तांणी सांगता सर फर्स्ट आय वॉन्ट टू बिकम 18 म्हणटात. वाय म्हूण निमगेल्यार तांणी सांगताची कित्याक म्हळ्यार म्हाका 18 जाल्यार वोटींग करूंक ऑप्शन मेळटा एंड ऑल्सो म्हाका ड्रायव्हिंग लायसन्स एप्लाय करूं जाता. बट तुमी ते ड्रायव्हिंग लायसन्स इफ यू हॅव टू गेट इट आमी RTO वचून फर्स्ट एक LLR म्हणटा लर्नर्स लायसन्स मागीर आफ्टर दॅट ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळका जाल्यार इंडियन मोटर व्हेकल एक्ट म्हूण आसा आनी तशीच ट्रॅफिक सिग्नल्स हें पुरो तुमकां कळून ताजे टेस्ट दिवन क्लियर जाल्यार मागीर तुमगेले ते व्हेकल घेवन तुमी ते ब्रेक इन्स्पेक्टर येद्राक ते करेक्ट ड्रायव्ह केला मात तुमकां लायसन्स मेळचें. अदरवायज यू विल नॉट गेट द लायसन्स. बट आमी वजेतना मस्त सकट तंतू रुल्स रेग्युलेशन्स पुरो वजेताचे आमी. बट एक्चुअल जेन्ना आमी भायर पळयतना हें पुरो कोण फॉलो करता. फॉर एग्जाम्पल आतां तुमी दुबय ज्यो खंयचे फॉरेन कंट्री वतना ते कोणी जो आतां एक झिब्रा क्रॉस सोन विंगड खंय तो क्रॉस करना जे वॉकिंग म्हण एक फायन घालता ते जे वॉकिंग फायन कशें आसता म्हळ्यार तो मागीर लायफान तूं झिब्रा सोन विंगड खंय क्रॉस करना तो म्हळ्यार रूल्स स्ट्रिक्ट आसा म्हणून स्ट्रिक्ट आसता. बट पीपल नो तुम्ही क्रॉस केल्यार तुम्ही झिब्रार करता म्हणून नॉट जस्ट दॅट. आतां तो झिब्रार क्रॉस करतना रोल्स रॉयसार कोणी जो एक कार येता म्हण जाल्यार पळय तो राबयता. सो ही वील गिव द फर्स्ट प्रेफरन्स टू हिम ताणें रोड क्रॉस करूंक तो खंय जो करनी म्हण जाल्यार ताका फायन पडटा कोण रोल्स रॉयस 100%. सो दॅट इज हाऊ इट इज. बट दे वील स्टॉप इट एंड म्हळ्यार झिब्रा क्रॉस म्हळ्यार रोड जनाक क्रॉस करूंक आसचें क्रॉस करूंक आनी जनांक थंय मात्र क्रॉस करप. हांगा तशें न्ही. आतां मंगळुरांत एक बायल मनशान ज्यो एक चिल्लेन ज्यो ते राबोवन एक बस अशें करून राबयल्यार ते बस राबयता. सो देर इज द बस स्टॉपाक एक वॅल्यू म्हणून. आतां कसो जाता म्हळ्यार आय हॅव सीन रुल्स पीपल डोंट नो ऑर पीपल नो ते एग्जाम बरयतना मात्र तांकां गोतूच आशिल्लें. बियॉन्ड दॅट दे डोंट. पयर म्हाका 2 चलान आयले. ते चलान कसं म्हळ्यार हांव कार ड्रायव्ह करून वता आसतना निगेलो सायडा बशिल्लो तो निगेलो केन्नाय आसता ताणें सीट बेल्ट घालनी म्हणून चलान. सो को पॅसेंजरान सीट बेल्ट घालता की ना दीस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. कितले जाणां वता आसता घालता तांणी. एंड सेकंड को पॅसेंजरान सीट बेल्ट घालता म्हण जाल्यार म्हापशे बशिल्ल्यान घालता ना फ्रंट सिटाच्या मात्र येतात तांणी घालता तरी वेदर यू विल गेट चलान ऑर नॉट आय डोंट नो. नेक्स्ट रिक्षा ड्रायव्हरान सीट बेल्ट इथे घालू ना. बस ड्रायव्हरान सीट बेल्ट इथे घालू ना. Why it has to be only a car driver has to wear? So these answers I don't think so even police have. तुम्ही डायरेक्टली निमगेला रे. बट तांणी सांगताची आमगेले लॉ एनफोर्स मात्र करचे काम. दे रायट तांकां तितलें काम इता म्हळ्यार बियॉन्ड द लॉ करचे तांणी न्ही. सो लेजिस्लेटर्स आर देर ज्युडिशियरी आसा. सो ऑल दॅट इज देर. बट हांगेल काम कसं म्हळ्यार कसं एनफोर्स करचे तितलें अशें. बट द पॉयंट हियर इज
फुडें हें पुरो तुमकां ते पुलिसाच्यान पळयला रे तो तुमकां सोडता आशिल्लो बिकॉज दो दॅट इज देर तुमी ते घालका म्हूण एक रूल आसा बट घाल नातल्यार ड्रायव्हरान घाल्यार पुरो म्हण आशिल्लें बट आतां कसं जालां म्हळ्यार आमगेलें हें एक स्मार्ट सिटी जाल्ला पीपल हॅव नॉट बिकम स्मार्ट सिटी ऑल्सो नॉट बिकम स्मार्ट बट दे आर कॉलिंग इट स्मार्ट सिटी ते म्हळ्यार करेक्ट फुटपाथ येयला झिब्रा क्रॉस समाना यू सी इट बँगलोर इफ यू सी इट फॉर युअर सेल्फ यू नो हाऊ इट इज बट कसं जालां म्हळ्यार द AI कॅमेराज आर फेड विथ द रूल्स AI कॅमेराक रूल्स द फीड कसं केला कसं इंडियन मोटर व्हेकल ऍक्ट ಅಂತ आसा त्या पुरा ताका फीड जाला इट हॅज बीन फेड सो मच दॅट द कॅमेराक तुम्ही टिंट घालार त्या कॅमेरा कळटा तुम्ही टिंट घालावं फॉरेनांतू कार सोडतना यू कांट इवन ईट फूड ड्राईव्ह करता असताना हांव कॉफी पिता म्हाका ड्राईव्ह करून वचना खाण करता वचना सो असल पुरो तुम्ही कसं इनपुट दिता पळय कॅमेराक इनपुट म्हळ्यार दॅट इज द LLM म्हणतात लार्ज लँग्वेज मॉडेल म्हणतात द डेटा सेट आमी कसं दिला ताका ऑन बेस्ड ऑन दॅट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वर्क्स AI कॅमेरा म्हळ्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॅमेरा फूड कसं आशिल्लें म्हळ्यार कॅमेराचे व्हिडिओ ते कॉन्स्टेबल बसून पळोवन इव फास्ट होता इतना स्लो होता आतां तशें कॅमेरा नोज तुमगेली कार कितली स्पीडार वता आसा तुमगेले नंबर प्लेट समज की ना तुम्ही सीट बेल्ट घाला की ना म्हणून कॅमेरा ऑल्सो गेट्स टू नो सो तशें आसतना AI कॅमेराज आर एनफोर्स्ड इन Mangalore and many other places तशें आसतना you will get the challan. I got the challan. Okay, 2 challan त्या वेळेला. So now the point is how many people know about it. So first mistake what the police department did or must have done mistake नाही त्यांनी कसं कोरका आशिल्लें म्हळ्यार डूज अँड डोंट्स आमगेले मँगलोर स्मार्ट सिटी जाता आसा तुम्ही आतां ह्या कोरका म्हण एक अवेरनेस कोरका आशिल्लें अवेरनेस करतना जेन्ना कळटा त्यांनी कसं कोरका सीट बेल्ट आतां झिब्रार तुम्ही खंयच्यो तुमगेले कार पळयला रे AI कॅमेरा विल टेक इट हाऊ मेनी पीपल न्यू इट तुमकां फायन येवन जर तरी कळचें नो इट्स नॉट अ रायट थिंग वाय बिकॉज दीस वॉज नॉट एनफोर्स्ड बिफोर फूड दाखवून आशिल्लें जाल्यार पीपल वूड हॅव नोन या तुम्ही AI कॅमेरा घालून जर तरी करता म्हळ्यार हे काही नव लॉ न्ही हे लॉ आशिल्लें इट वॉज नॉट बीइंग एनफोर्स्ड फॉर एक्झाम्पल आमी खंयचे एक हल्ले गेला रे ते कोणी हेल्मेट घालनाचे पुलिसांचे धरना तांकां आतां भोपालाक रेग्युलरली वता आसता इट्स अ कॅपिटल ते हेल्मेट घालनाचे पुलीस काही धरनाचे कित्याक म्हळ्यार ते शॅक आसा हेल्मेट घाल्यार केस वता म्हणून कसकी तेंगेलो आसा सो दे आर अलाविंग इट बट फाय ते AI कॅमेरा घाल्यार इट वील कॅच देम अनलेस दे हॅव गिवन अ कंडिशन टू दॅट AI कॅमेरा कसं म्हळ्यार हेल्मेट घालनातल्यार तुम्ही अलाव कोरका म्हणून सो तशें आसतना आय फील इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अवेरनेस तुम्ही कॅमेरा घालला कसो कोरका कसो करू नजे ते रेड आसला रे झिब्रा क्रॉसिंगार कोणी फाय क्रॉस केला रे तुम्ही तेगेले फोटो काडून ताका चलान दिताचे दॅट्स अनदर थिंग इता म्हळ्यार रेड आसा तो क्रॉस करता आसा हांव ग्रीन म्हणून हांव गेल्लो आय हॅव हिट हिम बट ही इज ऑन झिब्रा नो हूज मिस्टेक सो ऑल दीज थिंग्स ते केअरफुल जावन कोरका येता म्हळ्यार ओनली रुल्स म्हणून पळयला रे आय हॅव सीन सो मेनी कार्स विच आर हॅविंग टिंट तांकां तुमी फायन घालताच की ना की सी ऑल दीस कम सो दिस इज सेकंड मागीर अनेक जण करता कसं म्हळ्यार ड्रायव्हिंग करता आसतना मोबाईल यूज करताची 100%. So driving करताना AI camera can catch that वय, also. वय. It can catch it. त्या वेळी catch करताची मागीर AI camera can catch a lot more things. For example, तुमगेल कार ब्लॅक कलर कार बट तुम्ही व्हाईट पेंट केला RTO अपडेट कर दी तुम्ही AI camera can catch that also. It knows that तुमगेले RT प्रकार it is black but तुमगेले व्हाईट सोडी मँगलोरान तुका कोण केकल्यान खंयची G क्लास AMG कार तेगेले 4.5 कोटी कार आशिल्ली तेगेला ताणें ते GLA म्हणून 60 lakhsच्या रजिस्टर करून RTOन तुची he was caught in Mysore or somewhere recently. It was a big scam. So if it was AI camera, it would have understood. कसं म्हळ्यार vehicle is G wagon, the GLA into केला म्हणून. So AI is brilliant. Once AI is enforced properly, city will become like Dubai. You will never see traffic police in the city because they are all sitting in their offices because AI takes care of everything. Now the point is digital divide म्हणे कस digital divide म्हळ्यार people who know technology, people who don't know technology. त्या गॅप मस्त सांगा people don't know त्या बद्द की नाही म्हणून आता फॉर एक्झाम्पल म्हाका घरा कडेन एक चलान आयलें
त्या चलानांत एक फोटो आयला हांव त्या मिगेल Zebra. सायडाचे नाही मिगेल सायडाच्यान घालना तेल एनीबडी कॅन मेक अ फेक चलान लायक दॅट एंड सेंड इट Right. ओके सो एक पोस्ट कार्ड तसले कोर न्हू कोणाक एक पेटोचे जाता ताका व्हड विषय नाही तसले पेटोचे SMS कोणी फेक पेटयता दॅट इज हॅपनिंग रायट नाव म्हणटा तसो तुमकां एक मेसेज येता कसं म्हणल्यार तुमगेले एक रूल ब्रेक जाला दीस इज द लिंक म्हणून तुमी त्या लिंक प्रेस करतात डीप फेक म्हणून एक टेक्नॉलॉजी आसा त्या टेक्नॉलॉजी आय कॅन जनरेट एनी इमेज आय वॉन्ट तुमी त्या कसं वायलेशन केल्लेले इमेजी म्हाका जनरेट करूं जाता ताजे एक स्क्रीनशॉट घाललो ते गुगल पे घालता तुमी ते पे करताची पेमेंट विल ॲक्च्युअली नॉट गो टू द स्टेट इट विल गो टू द सायबर क्रिमिनल सो द पॉइंट इज नंबर 1 चलान ಎತ್ತು ಜಲ್ಲಾರಿ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೈ ಕೊರ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಚ್ ಅಕೌಂಟ ಕೊರ್ಕ ಥರ್ಡ್ तो पोलीस ते राबून आसता तो तुमकां सांगता तुमगेले म्हाका थंय ताका दुडू दिवचे जाता की ना फोर्थ वेदर आय वुड गो टू द पुलीस स्टेशन एंड गिव ऑर नॉट फिफ्थ ऑर आय शुड गो टू द कोर्ट एंड गिव दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन्स विच मोस्ट ऑफ देम डोंट नो सो तशें आसतना सायबर क्रिमिनल्स आर द बेस्ट सायकॉलॉजिस्ट मनशार ಇದು ತಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಜನಲ ಕೈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಸ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅशिल कडेन तन्नी ತಂಗೆಲ್ಲ ऑपरेशन करचे सो तन्नी आता कसं करता असं म्हणारी व्हॉट्सॲपांत एक मेसेज पेटयताची एक पोलीस जाल्यार फोटो घालताची एज इफ इट्स अ ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर नाव आहे तशी एक घालताची PI म्हणून कसकी वर्मा म्हणून कसकी एक नाव घालता तो आणि तो तुमकां एक मेसेज पेटयता दिस इज पुलीस इन्स्पेक्टर फ्रॉम दिस स्टेशन this is your car number and this is a challan if you don't pay within 2 days we will seize your car एक 100 जण पेटेला रे एक 20 to 30 जण 100% तक चड जण दिताची then बिवून पेमेंट करताचे so number 1 is that number 2 is असले messages आवटू ताणे APK फाइल पेटोचे चान्सेस आस they've sent एक APK पेटोलो ओपन दॅट म्हणून पाप जन तांकां एक पट भित्ताताली ते चलान म्हणून बरोवन आसता चलान.apk तांकां वाजोवचें जायना चलान पळयताचे वतिताचे ते वतले सत्ताना APK इन्स्टॉल जाता फोन हॅक जाता थर्ड व्हेरीफाय करता जाल्यार कोणाला वचून करका म्हूण पोलीस स्टेशन वचून भित्ताचे आतां खंय वचून निंगुका कसो करका म्हूण सो फोर्थ ऑनलायन खंयचे एक पोर्टलांत ते व्हेरीफाय करूं जत्वा फॉर एग्जाम्पल ते लॅग असतात लॅग काही असं म्हणून हांव सांगता म्हाका मेसेज आयला मिगेल फोनांत कसं ना तुमगेल चलान अशें आयला म्हणून हांव कशें केल्लें त्या मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट वेबसायट आसा थंय वचून चलानाचे मिगेल नंबर नो चलान फाउंड म्हणून आयला बट देन आफ्टर आय चेक्ड आफ्टर 4 days इट केम सो देर इज अ लॅग सो आय डोंट नो वाय दॅट लॅग इज देर ऑर मे बी इट इज सेट रायट नाव बट हांव पळयता लॅग वॉज देर so this and fifth the message is correct any seat belt child not wearing a secure belt ki kaski munayla so that is why the clarity hanni harnatlari I think the RTO should do it RTO manekla Bangalore asna nan korka yakka nan kaso korka malari awareness drives korka khali chalan mother see the idea of a rule is not to collect fines this the official should know it is there so that the decorum and order is brought into the city. Why can't you use decibel meter in the AI cameras and check which vehicle is having shrill horn and they to me find the ledge. So technology correct use korka hanni mon. Now this is what is happening. Kaski jatta saman. It should not be that way. So the first thing is people should know असल चलान पुरा कसले आयला रे खंयची वेबसायट ಅದಕ್ಕೂ आयला म्हणून चेक कर तुम्ही सांगले आता एक चलाना घरकड आयल्या री ते एक व्हेरीफाय करका जाल्यार खंय वचू का पोलीस स्टेशना वचू का गी ऑनलायन पोर्टल करका गी म्हणून त्याक जना गोतना म्हणून निजावन जना गोतना कसं करका तानी नाही दॅट इज वॉट सो फर्स्ट थिंग दॅट दे नीड टू नो इज खंय दखून आयला त्या चलाना म्हणून आता फॉर एग्जाम्पल हांव मिगेल फोनच आता ओपन करता ओपन करून चलान म्हणून बरयता चलान म्हणून बरयतना त्या वाहन म्हणून त्या पोर्टला दाखवून आयला ओके बट आता कसं जाला म्हळ्यार वाहन _S म्हणून आयला ओके सो आता कसं जाता असं म्हळ्यार मेसेजेस आमगेल्या देशांत May 6th नंतर
when the messages are coming, एक हायफन जावन STG म्हणून एक येता आसा. S म्हळ्यार सर्वीस रिलेटेड मेसेज म्हणून. T म्हळ्यार ट्रान्झॅक्शनल मेसेज म्हणून. म्हळ्यार आतां एक गुगल पे ट्रान्झॅक्शन केल्लें, बँक ट्रान्झॅक्शन केल्लें, T. ऍड्स कसले येतले हायफन P म्हणून येता, प्रमोशनल मेसेज म्हणून. अँड हायफन G म्हळ्यार गव्हर्मेंट मेसेजेस. आता ह्या मेसेज येतना पळता ई चलान पळता गव्हर्मेंट आतां कोण आयल्यार एक्चुअली बेटर हायफन G. सो हायफन G म्हणून येता आसात म्हाका. सो आय हॅव सीन इट नाव. म्हाका OTP येयला हायफन SR आयला. इथं म्हळ्यार तुमी त्या वेबसायटार वतान फर्स्ट OTP येता ते सर्वीस रिलेटेड, बट हे हायफन G. सो फर्स्ट जनान कसो उरगास दवरका म्हळ्यार वाहन देखून आयल मेसेज हायफन G अस्की नाम. G म्हळ्यार गव्हर्मेंट. सायबर क्रिमिनल्स आतां G घालून मेसेज पाठोवचे जायना. SMSR म्हणटा आसा WhatsAppar न्ही SMSR. सो ते आयले. ते येतना ते जोडटू तुमकां एक येता चलान नंबर एक हॉड हॅज बीन इश्यूड अगेन्स्ट युअर व्हेकल ऑन दीस डेट. फॉर मोर डिटेल्स प्रेस सम. ते प्रेस करचे वेबसायट parivahan.gov.in. त्या असल्यार मात्र तुवें बिलीव करता, अदरवायज नो. सो परिवाहन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवे म्हणून MORT म्हणटाचे थंय दुकान आयल मेसेज जाल्यार तुमी बिलीव कर. सो टू थिंग्स. फर्स्ट द मेसेज हायफन G अस्की ना म्हणून पळोवक SMS येतना हायफन G. सेकंड वेदर द वेबसायट इज फ्रॉम echallan.parivahan.gov.in. ह्या सोन तुमकां खंयचे APK विंगड लिंक PDF फायल असल पुरायला रे दयकोन डोंट बिलीव. अँड नो पुलीस ऑफिसर और कोणते ट्रॅफिक कंट्रोल तांणी जो एनीबडी तुमकां व्हिडिओ कॉल कोन्न तांणी तुमकां कॉल करनाचे. बिकॉज आय हॅव सीन सम पीपल तांकां असल पुलिसाक व्हिडिओ कॉल येता. व्हिडिओ कॉल करतना डिजिटल अरेस्ट म्हणून सांगताची, मागीर एक कडेन इमिडिएटली फायन पे. नो यू डोंट हॅव टू पे इट इमिडिएटली. इट इज देअर ओवर हियर. डिजिटल अरेस्टा विशयार आमी आनीक एक उपाख्यान केलेलें आसा. सगळे विक्षकांत तें पळोवका म्हण हांव मागता. तशीची आतां एक चलन आयलें म्हूण लेखुया. तांत एक फोटोय आसता. त्या फोटो आसतना त्या तांणी रियल गी त्या फेक गी म्हणून कशें कळटा. म्हळ्यार तांणी अशी आमी वता आसतना फोटो काडून घालूं येता ना. तांतू खंय सिग्नल रेड्डस म्हूण आसना फोटोन. ताजे कितें रे तांणी कसो करता म्हळ्यार असल पेटयतना एक QR कोड घालता थंय. ते QR कोड घालतना फोटो अँड व्हिडिओ दोनूय दिवका तांणी. नातल्यार आमगे टायम वेस्ट. आमी कोर्टा वचून ते वचून चॅलेंज करचे, तांणी आपास ते व्हिडिओ दिवचे. ताजे बदला तांणी हे दितांनी QR कोड घालून फोटो वायोलेशनाचे व्हिडिओ एक 10 सेकंड पुढे 10 सेकंड नंतर एक 20 सेकंड्साचे व्हिडिओ तांकां दिला रे. तांणी काय आमकां CD घाली पेन ड्रायव्हर घाली दी म्हणून सांगता नाचे. आनी तांगेले आमकां होस्ट करचे ते कसं घालचे दॅट ऑर दे कॅन चार्ज अनदर 10 रुपीज इफ यू वॉन्ट टू व्यू दॅट. आतां ಸ್ವಲ್ಪ जनाक आय नो आय हॅव कमिटेड अ क्रायम, म्हाका ताजे व्हिडिओ नाका फोटो नाका, बट वेन आय एम नॉट शुअर एक ऑप्शन आसता. ते कसो ऑप्शन आसता म्हळ्यार व्यू द प्रिवियस 10 सेकंड्स अँड नेक्स्ट 10 सेकंड्साचे व्हिडिओ. थर्ड ते झीब्रा क्रॉसिंग मंगलोरचे करेक्ट एक पेंट घालू जायना म्हळ्यार आमकां. आय मीन वॉट स्मार्ट सिटी करेक्ट एक पेंट घाल न्हू. ते खंय ते एक कडेन 2 झीब्रा क्रॉस आसा. ते अंपन घडटले 2 सिग्नल. तुमी एक येतना एक कडेन राबोवपाक ते आनीक सिग्नल आयल्यार ते राबोवपाक. आय एम टॉकिंग अबाउट द मेन अंपन घडटा ते एक कसकी एक सिग्नल लेन केला ना. आय डोंट अंडरस्टँड. इथं म्हळ्यार करेक्ट जावन रुल्स फॉलो करता जाल्यार सर्कल करेक्ट आसता. नंतुरांत एक सर्कल ना. So we have to take care of all these things, and only when the infrastructure is right, you can enforce laws. Infrastructure samna tilvelere, tumi asal AI kelare. Only the citizens will become anxious and they'll revolt. They will not appreciate such things. But I feel it is high time that these elected representatives wake up and they do certain things and set things in order. Otherwise, it is not going to be nice. We will only have speeches where tani sangtachi ami Singapore tara ಮಾಡ್ತೇವೆ, Dubai tara ಮಾಡ್ತೇವೆ. Not even in the distant dreams. Only when infrastructure is right, you can. So AI cameras can be used for different. Now सांगितलं म्हणजे हॉर्न मागिरी आता कडेन ट्रॅफिक चड असला रे ते ग्रीन चिके चड दिवन कंजेशन ऊन करू शकता. Winged roads ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಟ್ करू शकता ट्रॅफिक. So all these things can be done, but the only thing is qualified जन जाय तसल करूक म्हळ्यार एक विजन आसता त्या करका म्हणून, and they should be qualified. अशीची टॉक ऑन टू AI म्हणून यूज केला रे, it will not help anywhere. You should know what exactly it is.
subject matter experts apokkatan, and then it has to be done. But people should be aware that -G the message I like in natla tumka WhatsApp antu pura sel pura message na ailare government of India chailar the blue tick astate. Second tumka the parivahan dakun matra link the spelling palayach tum parivahan antu at palailari this I'm telling it to you because PARIVAHAN हा एक सायबर क्रिमिनलांना VAHAN करू शकत वाहन VAAHAN तसे करू शकत तुम्ही ते करेक्ट स्पेलिंग पळो का इथं मला सायबर क्रिमिनल्स कसं करताची दे यूज सिमिलर लुकिंग डोमेन्स टू क्रिएट सायबर फ्रॉड्स. आता तुम्ही भारी छंद विषयी सांगलाय एक ट्रॅफिक चलन फेक जेवचे मात्र नाही दुसरे कसं नमनेच पुरा फ्रॉड जेवची चान्सेस आणि आम्ही कशी त्या वाहन पोर्टल वचून पळो का आणि त्या पेमेंट परिवहना कोर का म्हणून सांगून तुम्ही संक्षिप्त जावल्या रे नुसतं स्पष्ट जावन सांगला म्हण हांव लेखता इतले तुमका स्पष्टताय आमगेले वीक्षकांक दिलेल्याक मस्त धन्यवाद सांगता. नमस्ते. तशीची आमगेले सायबर सुरक्षाचे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगता. तशी सगळ्यांक देव बरे करो म्हणे मागता.